नागरी पुरवण विभागाकडल्यान दर रेशनाच्या दुकानाक पावासारखे धान्य येता, पण बाणावलेच्या लोकांक ते धान्य पावना ही एक अजापाची गजाल आसा। येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडटलो आणि रेशनाच्या दुकानात जावपी फटवणूक उक्ताडार हाडटलो अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान सांगले। सोमारा आमदारान नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेवन बाणावलेच्या रेशनाच्या दुकानाची पळवणी केली। ह्या वेळार तांकां सुमार 21,000 किलो तांदूळ आणि 6,000 किलो गंव आशिल्ल्याचे दिसून आयले। फेर प्राइस शॉप जे आहा ते आनी कोण घेवचे म्हूण, सो आनी कोण चलोवचे म्हूण कोण नेण्ट्या भुरग्यांनी। सो आमगे बाणावल्यान कोणूय जर चलोवपा आहा जाल्यार प्लीज येन सांगचें, म्हाकाय सांगचें, डिपार्टमेंटा सांगचें, एनी वी वील शिफ्ट दिस नो टू समबडी हू कॅन रन केपेबल आहा तो, आनी मातशें यंग आहा तो जो लोकां पासत करपाक सुमरात मातशें मॅनेज करपा जाय तें लिगली जें कितें आहा तें आमकां कोतलें कितकोन शिफ्टिंग करपा जाय तें। पूण तुमचे मदें कोणूय जर यंगस्टर्स आहा जे आहाय मुखार सरपाक। आनी दुसरें म्हाका सदां गेले ते असेंब्लींतूय हांव उलयल्लो, हितू अडेस चलोवपा फायदाच ना, चोरी केले जाल्यार फायदा जाता। प्रॉब्लम आमगे गव्हर्मेंटाचो, गव्हर्मेंट आमकां तांदूळ हाडपाचो पयसो आहा फ्री मुटा, प्रायम मिनिस्टरान म्हणलो तांदूळ फ्री, पूण पावती करपा पयशे कोण हारी कोतलो? ट्रकान ते हाडपा पयशे हे हारी कोताय, सोसायटी कार हारी कोताय, आनी तेंक ते गव्हर्मेंट दिना, हजरांनी पयशे जाताय ते। सो ते कितकोन कोतले तेम चोर करपा तर हे ते पयशे हे करपा जाय म्हूण हे मागीर एश कोण कोताय। सो प्रॉब्लम आमगे होल गव्हर्मेंटाचो प्रॉब्लम हो, गव्हर्मेंट सुटाव करूंक सोदना। आनी आतां जी कार्ड बंद केलो हांवें तेंक सगल्या लायनी कितू रावता पडले तुम चयलो एज एन MLA जी आज कितें जालें तें आमी रिकॉर्डाचेर घातले, हांव डिपार्टमेंटाक घातलो, असेंब्ली येवं आतां 27 तारखेर असेंब्लीन आमी आवाज काडले, पूण आमकां सद्याक इमिजिएट सोल्युशन म्हणटा तें हे शॉप आमी चेंज करपाक जाय। आयज आमी जशें प्रेसार न्यूज येयल्लो त्या प्रमाणे आमी विजीट दिली, तसोच एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की देर इज अ शॉर्टेज ऑफ रायस इन शॉप नंबर 89 एट बेनावली, and as per they say that civil supplies should have less quota, but we have all records here saying that we have issued full quantity to the all the ration cards, and at present he is having around 23,700 kgs of rice total of all categories short at his shop, plus 6,006 kilos of wheat is in stock which is short. It will be now immediately reported to the department for further action.